Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of people staying in Sal village, Bicholi, as the river water level is drastically increasing and has already reached 200 cubics. The step the government has taken to resolve the flooding situation. Speaker, sir, सध्या खूप पाऊस पडलेलो असं सगळ्यांक खबर आसा आणि तिलारी जो डॅम ऑलमोस्ट फिल जायत आसा आणि ते ओव्हरफ्लो जाता आणि हे उदक सगळे आमचे साळातले शापोरा न्हंयत सोडटा आणि यस रिप्लाय मंत्री ना ओके मंत्री पहिले रिप्लाय करू दी. स्वागती महाशय, माननीय आमदार बापश्री चंद्रकांत शेट्टी हांणी जो प्रश्न विचारला आसा 2021 साळ न्हंयचें उदक म्हणजे शापोरा न्हंयचें उदक खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडले कारणान आनीक क्लाउड बस्टिंग जाल्लें आनी त्यामुळे थंय पूर आयिल्लो मातसो. यंदा पावस जरी चड पडला फाटले म्हयनेभर आनी चड करून काल 22-23 तारखेक बीन, पण तरी आसतना पुरा सारकी तशी परिस्थिती ना. कारण काल जे तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमांतल्यान आयतार दीस 23 तारखेक जे उदक सोडलां पळय न्ही इट इज 335 क्युमेक्स ऑफ वॉटर आनीक आज जे सोडलां पळय न्ही उदक तें 250. नॉर्मली पद्दत अशी आसा डॅम फूल जायत करचोच पडटा, हाडचोच पडटा. कारण आमी एकदम जुलय एंडा ऑक्टोबराक ऑगस्टांत आमी डॅमाक उदक दवरता जावपाक शकना. सो खंयचेय डॅम जे आसात पळय न्ही ते थोडें थोडें उदक सांठोवन हाडचें पडटा, म्हणजे हाडचेंच पडटा. आनीक जेन्ना तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही हो जेन्ना 81%, 82% बी असो भरता तेन्ना ताजे वयर डॅमाचेर वयर स्पिलवे जे आसा पळय न्ही ताजेर वयर दरवाजे आसात, 4 दरवाजे आसात. हे दरवाजे ओपनच आसतात कारण प्रत्येक डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर भरले म्हणटकीर उदक ओवरफ्लो जावंक जाय, चड सांठोवन दवरपाक मेळना. तर 80% अशें जालें ते तिलारी डॅमाचें उदक आसा तें ओवरफ्लो जाता. हांगसर आमचें कॉर्डिनेशन इतलें आसा की गोंयांत जेन्ना भरती आसा तेन्ना आमी तांकां सांगून दवरतात किंवा इन्फॉर्म करतात की ते 4 दरवाजे मातशे बंद करात 1-2 वरां, 3 वरां, 4 वरां खातीर. त्यामुळे उदक धरणाक कॅचमेंट एरियेंतल्यान जितली येता तें सांठोवन उरता थंय आनी जेन्ना हांगसर भरती जाता ते भरतेच्या वेळार तें उदक आमी सोडपाक लायतात. हे एक सुकतेच्या वेळार हे कॉन्स्टंट थंय इन कनेक्शन काम चलता. आनी त्यामुळे ऑफकोर्स काही वेळा मिडिया माध्यमांतल्यान बीन आमचे भितरी बीन आमी पूर येवपासा अशें म्हणटात, पूण तशी गजाल ना. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच सांगू जाय की ह्याच्या पयलीं ह्या साळ गांवांत कितलींशींच वर्सां पूर येयल्लो आसा, पोरूं येवंक ना. पहिल्या वर्सा साळ गांवांत रातच्या 3 लोकांक घरांतले भायर काडलेले आसात, कितलेशेच उदक भरलेलें कंटिन्युअसली 4 वर्सां. म्हाका इतलेंच विचारूंक जाय की हाच्या खातीर परमनंट सोल्युशन कितें. त्या गांवांतल्या लोकांनी जेन्ना जेन्ना पावस असो खूब येता तांच्या तकलेन भंय येता आनी ते फोन करून विचारता आयज कितले उदक सुट्टले, आज रातचे आमी बुडटले काय ना, असो फियर कित्याक जाय. सरकारान हेचेर परमनंट सोल्युशन, हो साळ गांवाकच न्ही त्या सायडीक इब्रामपूर गांव आसा, आमचो प्रवीण आमदार आसा, ताच्याय गांवांत हे जाता आसा. सो म्हाका खबर आसा आमचो मिनिस्टरान खूब फावटी येवन पळयला, थिसर म्हणजे बराजाचें कामूय करतले. पण इज दॅट बराज इज गोइंग टू म्हणजे साळ गांवा खातीर कितें मदत जातली काय ते फक्त उदक आमच्या साळ गांवांतल्यान आमठाण्या डॅमार व्हरान नॉर्थाकच फक्त जातले. साळ गांवा खातीर स्पेसिफिकली म्हजो क्वेश्चन, साळ गांवा खातीर कितें प्रोटेक्शन मेजर मिनिस्टरान घेतला ते सांगपाचें. स्वाती महाशय, हाजी पयलीं बी माननीय आमदार आमी माहिती दिल्ली आसा. सादारणशे 2 म्हयने पयलीं जेन्ना थंय साल प्रोजेक्ट 250 MLDचो जेचे आमी फावंडेशन केलें, माननीय मुख्यमंत्री थंय आयिल्ले आनी फावंडेशन केल्लें तुमच्या उपस्थितींत, त्या वेळार सांगिल्लें आसा की साळ रिवर जे आसा पळय न्ही ताजें पोर्शन वयल्याच्यान 1-2 किलोमिटर, सकयल्याच्यान 1-2 किलोमिटर वी आर गोइंग टू डिसिल्ट. आनी डिसिल्ट म्हटल्यार कितें, थंयचे भितरले जे पेबल्स वगैरे आसात पळय न्ही ते आमी काडून व्हरचे नात, सायडीन घालतले. आनी त्या बरोबरच दोनूय सायडींनी सादारणशे 500 मीटर आनी 500 मीटर अशी रिटेनिंग वॉल घेवपाक करतात. ते आमच्या प्रोजेक्टा भितर आसा, थोडी अजुनूय थोडी घेवपाक पळयतात, जेणे करून बँक जो आसा पळय रिवर बँक जे आसा पळय न्ही ताका हायट मेळटली. आतां कितें जालां, बऱ्याच ठिकाणी न्हंयचे लेवल आनी भायले जमनीचे लेवल हे जवळ जवळ एक आसा आनी त्यामुळे उदक गांवां भितर शेतां भितर भरता आनी तें उदक मागीर गांवांतल्यान येता. तर हे न जावचें म्हणून रिटेनिंग वॉल जे आसा पळय न्ही आमी जो प्रोजेक्ट करतात त्या प्रोजेक्टच्या वयर वरच्यान बी येतली आनी सकयल वरच्यान येतली, जेणे करून इवन अजून 1 मीटर सुद्दां उदक वाडलें जर जायत जाल्यार तें उदक शेतां भितर येवचें ना, गांवां भितर सरचें ना.
स्पीकर सर, ह्या असेंब्लीक लास्ट इयर हांव हो प्रश्न रेज केल्लो तेन्ना म्हाका पयलीं म्हणटा ते हांव मिनिस्टराच्या म्हणजे धन्यवाद म्हणटा तेन्नाच्यान काम सुरू केलां, पण एक प्रोटेक्शन वॉल येवपाची आसा. आमचे बराजीचे ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, पण ते प्रोटेक्शन वॉलाचे अजून वर्क ऑर्डर दिवंक ना. म्हाका असं टेंडरिंग जावना. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की ते प्रोटेक्शन वॉलाचें काम बेगीन घेवपाचें मिनिस्टरान म्हणून. थँक्यू. सभापती महाशय, आमदार साहेबाच्या म्हायती सांगता हांव, जे आतां सद्याक टेंडर आसा ते टेंडरा भितर थोडी प्रोविजन आसा. त्यामुळे ज्या जाग्यार एकदम लो एरिया आसा पळय न्ही, म्हणजे न्हंयची लेवल आनीक शेताची लेवल ही सामकी ज्या जाग्यार कमी आसा थंय आमी पयलीं स्टार्ट करतात. सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबरांत तें काम सुरू जातलें. बाकीची साल प्रोजेक्ट आसात त्या प्रोजेक्टा बरोबरूच हें रिटेनिंग वॉलाचें बी काम सुरू जातलें.